मेन जो एक एमर्जन्सी आशिल्ली which was this boat which was going to replace an existing casino vessel. एक 70 कॅपॅसिटीची बोट काढून 2000 कॅपॅसिटीची बोट हाडपाचो जो प्लॅन आशिल्लो दॅट वॉज व्हेरी डेंजरस आनी त्या खातीर हो आमी इशू इतलो स्ट्रॉंगली घेतिल्लो आनी मुखेलमंत्र्यान आमकां आज टायम दिलो आनी आय एम ग्लॅड टू टेल पीपल ऑफ पणजी पीपल ऑफ रेशमागोस एंड पीपल ऑफ गोवा की ही हॅज कन्फर्म टू अस की ही जी न्यू बोट which everybody was concerned about. ही बोट आता मांडवी नदीन येवची ना. He has confirmed to us that he has told the company which had applied for the permissions की ते 70 लोकांची बोट काढून 2000 लोकांची बोट हाडूंक शकना. This is what the CM has confirmed to us in person. So ही खूप बरी गजाल. We congratulate people of Panje who took up this agitation and of Reshmagos ज्यांनी दोन्ही सायडीन पब्लिक मिटींग जाली आनी एक आंदोलन कशें वयर सरलें. जशें सांगलें दिस इज जस्ट वन एमर्जन्सी इशू कॅसिनो बद्दल आनी खुबशे इशूज आसा ते आमी थोडेशे डिस्कस केले रिगार्डींग सबिना मॅडम तुमकां फुडें सांगतले. आम्ही बाकीचे इशू बी मांडले. एक म्हणजे की तो आमचो जो स्टँड आसा की आमकां कझिनो नाका तेजेर आमी कायम आसा की सद्या ही विक्ट्री आमकां मेळ्ळ्या की बाकी व्हडली बोट येवची ना पूण आमचे बाकीचे जे डिमांड आसा ते कायम आसा. वी वील स्टील कीप प्रेसिंग फॉर नो कझिनोज. आता इमिजिएटली आमकां रिलीफ ऑल्सो जाय आसले की जे कझिनोचे जे जायराती जाता आनी गोंयांक सारखे एक सिन सिटी गॅमलिंग सिटी म्हणून जे जातात ते बंद जावपाक जाय. सो सीएमान आमकां आश्वासन दिला की ते बॅरिकेड्साचे बद्दल तेजेर ॲक्शन घेतलो. दुसरे आमी इशू काडलेलो की भुरगीं कझिनोन वयता. गॅमलिंग एक्टा खाला 21 वर्साच्या सकयल भुरग्यांनी वचूंक जायना पूण फॅमिलीज वयता भुरग्यांक घेवन. सो तेजेर बंदी आसपाक जाय. Close to the Panjim city, will that be going back to its place? Yeah, I think that boat was moved to make space for the new boat. So definitely the boat which has been shifted to the near the Mandovi bridge should go back to its original position. And just to his point, one more step also we have taken is that one of the opposition MLAs, Captain Wenzi Vegas, he has also moved the private members bill in the forthcoming assembly session to basically amend the Goa Public Gambling Act to remove and disallow operations for offshore casinos in general. Whether the government takes it up or not, we will see. But like I said, this agitation is going on in the streets, in the courts, in the assembly, wherever we can until the casinos are out of control. वाल्मिकी आता सीसीपीचे इलेक्शन आसा. सीएमान जे एश्युरन्स दिला ते सीएमान एश्युरन्स दिला ते सीसीपीचे इलेक्शन जायतसर आसतले काय कितें हाजेर विश्वास दवरता तुमी? वी आर किपिंग अ विजील. आमी अश्युरन्स दिला म्हणून ओगी रावचे ना. सो आमचे जे डिमांड आसा जे कझिनोचे जसे तुम्ही सांगलात त्रास आसा ते त्रास बंद जावपाक जाय. जे मेरेन कझिनो वचचे ना ते त्रासूय बंद जावचे ना. सो जे करू शकता. आता आम्ही ऍडव्हर्टाइजमेंटाचे बद्दल उलयला, पार्किंगचे उलयला, गार्बेजाचे बद्दल उलयला. जे आता जे करू शकता ते करूकच जाय. पण आमचो जो मोहीम हा कझिनो नाका तो चालूच उरतलो. मॅडम देर आर टू टायप ऑफ सोल्युशन्स. एक परमनंट सोल्युशन आणि एक टेम्पररी सोल्युशन. दोन आता हांगासर ट्राफिकाक इश्यू जाता ते टेम्पररी सॉल्व करू शकता आशिल्ले पूण ते जाता अशें दिसता तुमकां सद्याक जातले बेगीन? करूकच ना न्ही. आता करून दाखोवचे सरकारांनी. ती तुमची मागणी आता बेगीन. पूण ते तुम्ही सांगला तांकां की बेगीन बेगीन आज ट्राफिक किंवा बाकीचे आता तुम्ही सॉल्व करा आयज म्हणून? येस, आयज सीएमा कडेन आमी तेच उलयला. सो जेन्ना आमी जे प्रॉब्लेम जाता ते आमी लिस्ट करपाक लागली तेन्ना सीएमान सांगलें हे सगळे तुम्ही म्हाका बरोवन दिया. आय विल see that it is done. When you will be sharing your memorandum? We will sit immediately. Yeah. ते मेमोरंडम दिल्लो बीन लेटर दिल्ले तेजे रिप्लाय आयला तुमकां कितें? त्याचा कांयच रिप्लाय ना. आमच्या मेमोरंडमाक रिप्लाय रिप्लाय ना. फक्त आमी जेन्ना
वता आनी मेळटा जे कितें ते उलयतात तितलेच. डू यू ट्रस्ट दिस? न्ही दॅट इज वाय तुमची मिडियाची आमी हेल्प मागता, कित्याक तुमी जेन्ना तांचे कडल्यान स्टेटमेंट घेता तेन्ना इट इज ऑन रिकॉर्ड. रिकॉर्ड टुडे नाव तुम्ही म्हणता की सीएमान ओरली सांगला, तुम्ही म्हणता की कदाचित ताणें सीसीपी इलेक्शना खातीर सांगला. हांव मागता की तुमी तांचे कडल्यान ओरली ऑन रिकॉर्ड घेयात, सो इट इज ऑन रिकॉर्ड. आणि जर इलेक्शन जातकूच तांणी चेंज केलो जाल्यार देन यू कॅन प्ले दॅट व्हिडिओ अँड शो हिम. आमी आमच्या तर्फे वी हॅव आस्क्ड हिम दॅट ही हॅज टू legally follow the procedure to withdraw that application. That has to be the end. पण वाल्मिकी आम्ही इलेक्शना कितें हे जल्माचे लास्ट वाल्मिकी आम्ही नाही तुम्ही जेन्ना लेटर सो नाही वाल्मिकी लेटर जेन्ना तुम्ही बरयला तुमकां इन रिटर्न कितें तरी दिवपाक जाय तेंच्यांनी न्ही. आमकां केन्नाच सरकाराक आमी कितली लेटर बरयता आमकां केन्नाच रिस्पॉन्स येना. तुम्ही आता विश्वास धरून चालतात. आमी जे सीएमान सांगला ते आमी तुमकां सांगता, लोकांक सांगता. पूण आमी अलर्ट रावपाक जाय की ती बोट भितर येवपाक जायना. म्हणजे की खूपदां अशें जाता की जेन्ना आमी जेन्ना आमी एजिटेशन केल्ले तेन्ना अमेंडमेंट येयले तेन्ना आमकां सांगलेले बोट येवची ना म्हणून 3 वर्स ते वगी रावले. सो 96 ताचे कांयच रिप्लाय आमच्या मेमोरंडमाक रिप्लाय येना. फक्त आमी जेन्ना वता आनी मेळटा जे कितें ते उलयतात तितलेच. डू यू ट्रस्ट दिस? न्ही दॅट इज वाय तुमची मिडियाची आमी हेल्प मागता, कित्याक तुमी जेन्ना तांचे कडल्यान स्टेटमेंट घेता तेन्ना इट इज ऑन रिकॉर्ड. रिकॉर्ड टुडे नाव तुम्ही म्हणता की सीएमान ओरली सांगला, तुम्ही म्हणता की कदाचित ताणें सीसीपी इलेक्शना खातीर सांगला. हांव मागता की तुमी तांचे कडल्यान ओरली ऑन रिकॉर्ड घेयात, सो इट इज ऑन रिकॉर्ड. आणि जर इलेक्शन जातकूच तांणी चेंज केलो जाल्यार देन यू कॅन प्ले दॅट व्हिडिओ अँड शो हिम. आमी आमच्या तर्फे वी हॅव आस्क्ड हिम येना म्हणल्यार नोटिफाय जातले नोटिफाय. सो आमकां जाय ते बरोवन लिखीत आसपाक जाय तेन्ना बरें. कित्याक हितून अमेंडमेंट तेणी विड्रॉ करून आसलो, रिपील करून आसलो, सो तांकां चान्स मेळ्ळो बोट हाडपाक. सो आतां आमी मातशी शाणे जाले, आतां आमकां सगळें लिखीत जाय. आणि एक पॉइंट आम्ही सांगलो की काल एक न्यूज आयली की रुल्स अँड रेग्युलेशन्स फॉर गॅम्बलिंग कमिशनर हॅव बीन क्लियर्ड बाय द सीएम म्हणून, आणि ते नोटिफाय जातले. आता हे नोटिफाय जातले ही न्यूज आम्ही आता 15 वर्सां जाली आयकता आणि रुल्सूच नोटिफाय जायना. वेन द गव्हर्नमेंट क्लेम्स की द बिगेस्ट रिझन फॉर देम टू होल्ड ऑन टू कॅसिनोज इज द रेव्हेन्यू, गेमिंग कमिशनर नासतना इतलो रेव्हेन्यू लिकेज जाता. खरें म्हळ्यार हार्डली आमकां सरकाराक 300-400 कोटी मेळटा वर्साक. पूण जर गेमिंग कमिशनरान आपले सारखे काम केले एज पर द रुल्स, सगळे जीएसटी, सगळे जे ट्रान्झॅक्शन जाता बोटीचेर, एंट्रीचेर, फीचेर जीएसटी सगळे जर आमी कलेक्ट केले, एक्च्युअली रेव्हेन्यू येवंक जाय 2000 ते 3000 कोटी रुपया वर्साक. तो येना. सो कालूच न्यूज परत एकदा आयल्या की हे रुल्स आता बाय द एंड ऑफ दिस मंथ नोटिफाय जातले, ताजेरूय आमी नजर दवरतले. सो आज जे सीएमान आमकां ओरली सांगला दॅट इज नॉट द एंड ऑफ दीस एजिटेशन, इट इज जस्ट अ स्मॉल विक्ट्री इन अ लॉंगर एजिटेशन. हे आमी फुडें आमचें काम सुरूच दवरतले अंटील दीस कॅसिनोज कम अंडर कंट्रोल अँड फायनली आर रिमूव्ड फ्रॉम पेंजीम अँड एक क्वेश्चन आसा, पणजेकार रस्त्यार देवपाक तयार आसतले? हय, आतां तर तुमी आतां जे व्हिडिओ पळयता, आय सीन नॉट ऑफ विमेन कमिंग आउट आनी सांगता की आमकां कजिनो नाका. हांवें व्हिडिओ पळयला, ऑफकोर्स मेन ऑल्सो. पूण पयलीं आमकां तितलो विरोध दिसनासलो, कित्याक लोकांक ते तेंच्या घरा कडेन पावून आसले. ते हांव म्हणना की सगळ्याच्या घरान पावला ते, पूण जो इफेक्ट आसा कजिनोचो तो आतां आमकां दिसता. शेजऱ्याक दिसता, कामाच्या जाग्यार दिसता, आतां रेजिडेंट्स आहा तांकां दिसता. सो ओवरऑल पिक्चर पळयल्यार जो आमकां कॉस्ट जो आसा तो खूब आसा. आतां पयर अर्जान एक रिपोर्ट हाडला की गोंयांत 1% लोक बायलो आर इन कमर्शियल सेक्स वर्क. सो असले टुरिझम आमकां जाय जे आमच्या बायलांक कमर्शियल सेक्स वर्कर्स करता. 15,000 women. So this is happening very quietly. म्हणजे तेजेर कोण व्हडलो आवाज करिना, तर आमकां दिसना ते. सो आतां लोकांक दिसता. सो आमी हाजेर विचार करपाक जाय. कितले गॅमलिंग एडिक्ट्स जाले. पयलीं आमचे कजिनो गॅमलिंग एडिक्ट्स नासले, आतां एडिक्ट्स आसा. हाजेर स्टडी सरकारान केला, ते स्टडी करूं ना. वायलन्स कितले जाता घरान, भुरग्यांचेर कितलो असर जाता हाजेर स्टडी केला ना. घरांतलो पयसो, डेट, आमी ते बँकाचे लोन घेता, कर्ज घेता, हाजेर कितें स्टडी आसा ना. सो जेन्ना आमी इकॉनॉमीक पॉलिसी हाडटा तेन्ना ताचो आमकां फायदो जावपाक जाय, नुकसान न्ही. आनी हेच आतां लोकांक कळटा. एंड सो आपूण
मीन्स दे आर कमिंग फॉरवर्ड देमसेल्स. आम्ही फक्त उलो मारला पण लोक ताजो आमकां रिस्पॉन्स दिता. वाल्मिकी तुम्ही म्हणले व्हिडिओचेर काडपाचे जे आहा ते स्टेटमेंट्स फ्रॉम द सीएम पण आम्ही पयली ऑपोजिशनान आसतना